सगळ्यांक येवकार आयच्या टिकटॉक कार्यावळींत 15 दिसाचे पॉवर पॅक सेशन जालें आनी सगळ्यांनी पयली असेंब्ली लायव्ह कितें जालें चडशे हावजिंगाचेर बी बिलां आसलीं तसो बोवाळूय जालो बरें डिस्कशनूय जालें आनी सेशन सोंपल्या उपरांत मुख्यमंत्री आमचे वांगडा वेलकम तुमकां आमचे कार्यावळींत सर 15 दिसाचें सेशन कशें पळयता तुमी 15 दिसाच्या सेशना कडेन 15 दिसाचें सेशन जें कंप्लीट जालें पयलीं हांव जाल्यार म्हणटा दिस इज अ सक्सेसफूल सेशन बाकी इतर सेशनाच्या पेक्षा हें सेशन म्हाका खूब बरें दिसलें मेजर रिफॉर्म्स आतां पर्यंतचे पर्यंतच्या भितर कारण मेजर रिफॉर्म्स आनी ह्या हावजान आसतले किंवा हावज चलता आसतना आसतले आमी हाडपाक शकले स्पेशली जर सांगपाचें जाल्यार आसत जाल्यार डेली वेजीसचेर वर्कर जे आशिल्ले गेलीं 20 वर्सां म्हणजे जे फक्त डेली वेजीचेर काम करताले तांकां खंय तरी टेम्पररी स्टेटस दिवपाचें ह्याच कॅबिनेटाच्या दरम्यान आमी डिसिजन घेतलें आनी तांकां तेंचो रायट म्हणजे एक्चुली तांकां मिनिमम वेजीस किंवा टेम्पररी स्टेटस वीथ तांकां सगळ्यो फॅसिलिटीज CL पासून मेडिकल लीव पासून तेंचो PF आनी हें दिवपाचें डिसिजन हे ह्या सेशनाच्या दरम्यान जालें सो दॅट खंय तरी तेंचो हक्क जो आसलो तांकां मेळ्ळो. ओके ओपोजिशनाचो रोल हे पावट तुमी कसो पळयलो? नो डाउट अपोजिशन तशें काही विशयाचेर युनायटेड अपोजिशन असलें तेंच्या मदीं ना अशें न्ही तांच्यांनी जरी म्हटलें जाल्यार आपल्या परीन वेगवेगळे इशू काडले आनीकूय स्ट्रॉंग जावं येतालें अशें म्हाका दिसलें. पण अशें म्हणटा की तुमी अपोजिशनाचें फ्लोर मॅनेजमेंट करता म्हणून? ना 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 अपोजिशनाचें फ्लोर मॅनेजमेंट हांव कसो करतलो की तेंच्यांनी आनीकूय वेगळे इशूज म्हणजे बाय युजींग द टूल्स ऑफ द असेंब्ली जेका आमी रुल्स म्हणटा ओके ते वापरून तेंच्यांनी करूं येता आशिल्लें म्हणजे आमी सहसा जर पळयत जाल्यार त्या हेजो तेंच्यांनी एकदां म्हाका दिसता की तेंच्यांनी उपयोग करूंक ना बीन अशें. ओके मदीं DCPचे उत्तर दिना म्हणून बोळा जालो आनी ते जमनीर बी बसलेले आनी मागताले पळय न्हू तुमी मातशें तेन्ना अशें तुमचे चेहऱ्याचे भाव बदललेले तेन्ना तुमी मदीं बरें डिसिजन घेतलें कितें तरी रुलींग दिवपाक जाय म्हणून तुमी मातशें टेन्शन बी जालें ते जमनीर बसून त्या सिच्युएशनान ना कशें आसा शेवटी बींग अ लिडर ऑफ द हावज इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी विरोधकांनी जी मागलेली उतरां जी आसा ही तांकां मेळपाक जाय आनी ताकाच लागून आफ्टर ऑल हांवें स्पिकरा कडेन वचून आनी TCP मिनिस्टराच्या बरोबर उलोवन की बाबा जी उतरां दिवप शक्य आसा ती उतरां तांकां ती दिनासतना आमी रावन सगळे सब ज्युडिशियस आसा म्हणून सांगून आमी उपकारना म्हणून या वॉट एवर द सामकें सब ज्युडिशियस कित्याक ते सोडून उरलेली उतरां आहा पळय ती स्पिकरा कडल्यानूच ताका सांगून हांवेंय सांगलें ताका ती उतरां दिवपाक लायली मागीर बरें जालें ते हय ताका दिवपाक तांचोय रायट आशिल्लो ताका उतरां मेळपाक जाय आशिल्ली सो दॅट ती उतरां तेणी दिली. ह्या असेंब्लीचो फोकस तुमी आफ्टर हायकोर्ट घराच्या हितून हें जाल्या उपरांत ह्या असेंब्लीचो फोकस सगळ्या प्रकारची घरां वाचोवपा कडेन ओल्ड बील अनऑथरायज स्ट्रक्चर कम्युनिदादी खातीर डिप्लोमान एमेंडमेंट गव्हर्मेंट लँडा खातीर लँड रेवन्यू कोडान एमेंडमेंट फूल फोकस तुमचो हे फावटी घरांचेर आसलो. हय म्हणून तर हांवें म्हटलां की म्हाजी घर योजना हांवें ह्या सेशनाच्या निमित्तान लॉन्च केली अशें म्हणपाक कांय हरकत ना आनी हें सांगता आसतना हांवें मेजर 6 ते 7 रिफॉर्म म्हणजे पयलो EHN नंबर दिवप घराक कंपल्सरी जे गांवांत घर बांदलेलें आहा ताका पयली गजाल दुसरें कन्स्ट्रक्शन म्हणजे रिपेर लायसन दिवप विदीन 3 दीस दुसरो परत बायफर्केशन ऑफ द हावज तिसरो ताज्या उपरांत चवथो जो आशिल्लो तो 1972ची पयलींची घरां ही तांकां सनद सर्टिफिकेट आनी त्याच बरोबर तांकां लिगलायज हावज सर्टिफिकेट पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी हातूंतल्यान दिवप हो चवथो. ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट लँडान आसलेली घरां ही 2014च्या पयलींची ही घरां जी आहा पळय न्हू ही आमी तांकां कायदेशीर करून घेवपाचो डिसिजन 5वो. कोमुदाद लँडान आसलेली घरां कायदेशीर करून दिवपाची 2014 पयलींची हो 6वो आनी रोका परत ओपन केलो म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हो 7वो मेजर वीथ अमेंडमेंट. ही जे मेजर बिलां हाडली हेका आमी जे म्हणटा की म्हाजें घर ही योजना स्किमूच ही स्कीम जी आसा पळय न्ही ह्या निमित्तान आमी लॉन्च केली आनी लोकांची घरां रेग्युलरायज पण ही सगळे कायदे तुमी आतां एमेंडमेंट केले ते इम्प्लिमेंट जाले गोंयान एकू घर इलिगल उरपाना सगळ्यांचे इतले वर्साचे पेंडींग आसले ते कंप्लीट जाता. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 95% लोकांक ही घरां जी आसा पळय न्ही आपली रेग्युलरायज करपाक रायट आसा. ताज्या भायर मुणकाराचें घर इतर आसाच आसा मुणकाराच्या घरान ताका रायट आसा मुणकाराच्या अंडर एप्लाय करून ते रेग्युलरायज करपा खातीर त्या खातीर 100% लोकांनी ह्या सगळ्या योजनांचो फायदो घेवचो आनी आपली घरां रेग्युलरायज करपाची एकदाची म्हणजे तो इशू उरचो ना आनी हाज्या फुडें इरेग्युलरिटी आनी इल्लिगल घरां कशाच पद्दतीन बांदूंक दिवचो ना. तोय बी द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ द
इलिगल कन्स्ट्रक्शन ऑफ द हाऊजीस व ह्या एक्टाच्या अंडर म्हणजे आमी जे म्हणटा गोवा प्रोहिबिशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन एक्ट जो आसा त्या एक्टाच्या अंडर टायटन करून अशी इलिगलिटीज करूंक दिवप ना हेंय बी सरकाराचें तितकेंच धोरण ठरलेलें आहा. अलवारा मोकाशाचे इतले वर्सांचे पेंडिंग असले पळय न्हू थंय कसो तुमी हात घालपाक म्हणजे डेरिंग कशें केलें की जाय ऑफकोर्स नासलें अलवारा मोकासाचे डेरिंग कोणा कडेन जाय नासलें तें डेरिंग करपी इच्छाशक्ती आसची पडटा. म्हाका खबर आहा लोकांचे प्रॉब्लेम्स कितें आहा ते हांवें पळयलां ज्या घरांतल्या लोकांक टॉयलेट ना ज्या घर बांदपाक परत मेळना सो ताका जर ते परत दितलो आसत जाल्यार तांचो हक्क आहा तो. गेली 60 वर्सां हे लोक जे आसा पळय न्ही स्वातंत्र्य न मेळ्ळ्या सारके रावता तांचो अधिकार आशिल्लो अलवारा आसतलो मोकासो आसतलो ती तांकां घरा रावता तांकां तरी मेळपाक जाय. सर्वेचेर घर आहा तेंचें बट ते अलवारान आसा सर्वेचेर घर आहा बट ते मोकाशान आसा मेजरली 70 आसा पेडण्यान आसा परत आसा तशी केप्यान आसा ते सगळे आतां मुक्त जाले इतले वर्साचे टेन्शन 100% म्हणजे तांकां आनी टेन्शन उरोंक ना तांकां मोकासदारा कडेन वचून एनओसी मागपाची गरज ना ताका सरकार एनओसी दितलो हें हांव ठामपणे सांगता. आनी तेजे हे सगळें करता आसतना बेश्टें करूं ना तेजे फॉर्माच्या सयत ताका फॉर्म सुद्दां जे आहा पळय प्रिस्क्रायब फॉर्म दितले ताका कशा पद्दतीत लायसन्स दिवपाचें पंचायतींनी आनी हे इतक्या पद्दतीत इजी करून जे आहा पळय न्ही आमच्या सरकारान दवरतले सगळे प्रोसेस हे स्ट्रीमलायन जातले. म्हाका दिसता हो प्रोसेस चवथी उपरांत खूब मोठ्या प्रमाणात जो आहा पळय न्ही लोकांच्या मदीं वचपाक लागतलो आनी हे सगळे फॉर्म बीम सगळे अवेलेबल जातले. ओके ओपोज जालो तो फक्त कम्युनिटीच्या बिलाक आनी ते ओपोज जालो तेतून गोंयचे भायले हो मुद्दो आसलो. पण म्हाका हांव म्हणटा कितें आहा पळय कम्युनिटीची बिलाचो हांवें जेन्ना सगळ्यांच्या कडल्यान नो डावट म्हणजे जरी आमी 100% रिकॉर्ड जरी आज अवेलेबल नासलो जाल्यार जो रिकॉर्ड घेतला तेज्या अनुसार आयजूय सांगता की 75% जे आसा पळय न्ही हे गोंयकार आसात 25% हे भायले आसतात बट भायले म्हणजे केन्नाचे हे लोक 1999च्या पयलीं आयल्या कारण आमी म्हणटा आसतना तांकां भायले म्हणपाक शकना डायरेक्ट तेंचे वोटर म्हणजे 30 वर्सां जावन ऑलरेडी गेली तांकां जरी म्हणटले आसत मागीर ती 30 वर्सां जावन जर गेली आसत जाल्यार तांकां तेंचें घर जें आसा पळय न्ही हें आतां रेगुलरायज जावपाक जाय न्ही कितल्या जाणांची घरां मोडटले हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर आसा तांकां खंय धाडटले होय प्रश्न आसा शेवटी ते वोटर आसा गोंयचे आतां म्हणून हें करप गरजेचें आशिल्लें. विरोधकांक कदाचित दबाव आसतलो कोणाचो तरी त्या खातीर तेंच्यांनी हंगामा केलो आसतलो पण हांगा मेजॉरिटी लोकांचो विचार करप गरजेचें आसा. म्हाका दिसता विरोधकांक लोक प्रश्न विचारतले कोमुदाद जागेन जे रावता पळय न्ही ते गेल्या विचार विचारतले म्हाजें घर तूं रेगुलरायज करपाक विरोध केल्लो मरे आतां कित्याक येयला हें घर नक्कीच गोंयकार जे आहा किंवा भायले कोण आसा ते तांकां प्रश्न विचारतले म्हणजे विचारतले. जेन्ना सीएम रेगुलरायज करूंक सोदतालो तेन्ना तूं कित्याक विरोध करतालो हो प्रश्न तर तांकां येतलो. पण गव्हर्मेंट लँडाचेर असले पळय न्हू ताका ओपोज जालो ना थंय तुमी बी चॅलेंज करून सांगले आतां म्हाका मरे डिव्हिजन म्हणून हय अशें गव्हर्मेंट लँडा इलेक्ट्री कायदो आसात 37 आसाच ताका 37A सेक्शन हाडला फक्त ताका हांवें स्ट्रीमलायन केला. ओके नो डावट थंय 5% पेनल्टी आसलेली हांगा हांवें रेगुलर सर्कल रेट करून घेतलो म्हणून हांवें ताका सांगलेलें आसा हिंमत जाल्यार मागा म्हणून सांगलेलें तांकां पोजिशन. आनी हे फावटी प्रत्येक हाडलेलो कायदो म्हजो फूल प्रूफ आसा म्हणजे विथ इट लिगल वेटेड आमचे लिगल कमिटी लिगल मिटिंग्स एजी आनी आमची लिगल एडवोकेट्स काडलेले कमिटी यांच्या बरोबर सगळे डिस्कस करून आनी लॉ डिपार्टमेंट ह्या बरोबर कारण 2 दीस पयलीं हिमाचल प्रदेशाचे चॅलेंज जाले न्हू तशें तुमकां भंय तशें कितें कसलोच भंय ना. हिमाचल प्रदेशाची जाल्ली ऑर्डर ही आमी पळयल्या आनी ती ऑर्डर पळयल्या उपरांत आमी शुअर आसा. आनी लास्ट आयज बील असले ते पब्लीक युनिवर्सिटी कांयच हरकत ना. इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवाज एड्युकेशन जरी सिलेक्ट कमिटीक धाडले आसत माझी डिस्कशनाची तयारी आहा सिलेक्ट कमिटीनी बी बाकीच्या लोकांचो विश्वासान घेवन बील पास करता. आनी लास्ट एकूच कॅबिनेट रिशफलाचो बोळा जाता आसता आतां तरी कितें जातलें 2 दिसां वा 1 विकान ती जाली आनी ना जाली पत्रकारांक आनी घेगा कित्याक पडला दॅट गव्हर्मेंट वील डिसायड इतकी तुमकां घाई कित्याक जाली. तुमी पयलीं म्हटलेलें रोखडें जाता म्हणून. थँक्यू.